Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेजूची शांती तुका. मार्कूच्या 5व्या स्वरान जेन्ना जेजू आनी ताचे शीस होड्यांतले भायर सरून गेराजीन नगरांत पावतात, थंय समाधीनी आसलोलो एक मनीस, थंयसर पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा, मेडो आत्मो बसलोलो. तो समाधी मध्ये आसलो आनी रोखटोच तो जेजूक मेळूंक येता आनी जेजू कडेन उलोवन तो म्हणटा, जेजू भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? कित्याक म्हूण तूं आयला? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आतां हांगा तो मनीस उलयता की मेडो आत्मो उलयता. कोण जेजूक वळखता? जेन्ना तो म्हणटा जेजू भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, तो मेडो आत्मो जेजूक वळखता. भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, भोव व्हडल्या देवाच्या उतरा, त्या उतराक तो मेडो आत्मो वळखता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. जे खोडे, जे स्वातेर भोव व्हडल्या देवाचें उतर आसा, मेडो आत्मो वळखता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्स की आमी पळयता जेन्ना तो मेडो आत्मो बसलोलो मनीस कांयच म्हणना, तो जेजूक वळखयना, पूण कोण वळखता? तो मेडो आत्मो वळखता. ही काळुकाची पदवी उजवाडाक वळखता. कित्याक काळुकाच्यान उजवाडाची जोड व्हरूंक जालें ना. जुवाचो पयलो आविस्वोर 5वी वळ आमकां सांगता, जेन्ना थंय उतर आसा, भोव व्हडल्या देवाचें उतर आसा, थंय काळुकाची पदवी चलना, ती सोग जाता. ती सोगलीच उचामोड जाता. तिच्यान उजवाड सोसूंक जायना. जेन्ना तो मेडो आत्मो म्हणटा, जेजू भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? भोव व्हडल्या देवाच्या पुता, भोव व्हडल्या देवाच्या उतरा. देवाक खबर आसा आपलें उतर, देवाक खबर आसा आपलें उतर. एक काळुकाचे पदवेक लागीं सोगलोन झुजोन जैत व्हरून पुरो. हालेलुया. ताकाच लागून उतर धाडला. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आनी कित्याची जर आमकां गरज आसलेली जाल्यार ती वस्त धाडून दिता आसलो, पूण आमकां गरज ताचीच, जेजूची गरज, म्हणजे आपल्या उतराची गरज, भोव व्हडल्या देवाच्या पुताची गरज, भोव व्हडल्या देवाच्या उतराची गरज. ताचे लागीं उलयता. कोणा लागीं? त्या मनशा लागीं न्हय, त्या मेळ्या आत्म्या लागीं. मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. तें उतर जेन्ना हांव आनी तूं भोव पदवेदार उतर उलयता, म्हणजे भोव व्हडल्या देवाच्या पुताक तूं सर हाजीर करता. हालेलुया. आनी पूत जंय हाजीर आसा, उतर जंय हाजीर आसा, थंय उजवाड आसा. कित्याक जुवाचो पयलो आवेस्वरूच आमकां सांगता, उतरांत आसा uzvadd, उतरांत आसा jivit, आनी उतर आसलें देवा बापायन तें मनीस जावन सवम जावन आमचे मदीं आयला आनी आतां आमच्या हातांनी आसा.
कितें म्हणटा आमी ताका पवित्र पुस्तक. जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान तें पवित्र उतर जे परिस्थितीक तुका जाय तें वापरता, तूं थंयसर जेजूक हाजीर करताय. जेन्ना जेजूक हाजीर करताय ती दुसरी पदवी जी आसा काळोखाची तिच्यान जैत व्हरूंक जायना, कित्याक काळोखाच्यान केन्नाच उजवाडाक जिखूंक जायना. हालेलुया. उजवाडान काळोखाची जैत व्हरना. जोआचो पयलो अविस्वर 5वी ओळ. खंय आसा उजवाड? खंय आसा? उतरांत आसा. ताकाच लागून जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, हांव सोत, हांव जिवीत, हांव वाट. आनी जोआचो पयलो अविस्वर 17वी ओळ म्हणटा कुर्बा आयल्या जेजू व्हरून. खंयच्याच मनशाक कुर्बा आसोंक ना परतून बापाच्या बेगीन पावंक. ताकाच लागून आमी म्हणटा नमान मारये कुर्बेन भरलोले. तिणें पयलीं कुर्बा घेतली, तिणें पयलें उतर घेतलें. तुका आनी म्हाकाय देवा बापाची कुर्बेची गरज, ह्या स्वताची गरज